तुळशी लग्नाच्या सामानांक लोकांची गर्दी, मात 100च्या करन्सीची अडचण जाल्ल्यान बाजारकार गिरायक सोडटात अशी परिस्थिती. थोड्याचे तुळशीचे लग्न आज, थोड्यांचे फाल्यां. जिने, ऊस, चीज, आवळ्याच्यो ताळयो, गावठी भाज्यो असल्या तुळशीच्या लग्नाच्या सामानान बाजार भरला. लोकांनी तुळशी रंगोवन नटयल्यात. तुळशीचो बाजार भरला, मात पैशाच्या अडचणीन बाजारकार आनी गिरायकाची धांदळ. सोपना पळय 500 रुपया घेवन येता लोक आमचे कडेन 100 रुपया ना. आता कितें म्हणून करपाचें आमी गिरायक ना कशें पोट भरपाचें. त्या अकस्मात हे नोटी आतां बंद केला आनी कितें करपाचें आतां लोकांनी. कांयच उपेग ना पळय गिरायक ना. आतां 2 दीस जाले आतां रडटा आमी कितें करपाचें. ह्यो अकस्मात केला मरे नोटी बंद. कितके लॉस जाले तुमकां आतां? कितले लॉस आतां पळय कितले जोडटा कितले आतां पळय लॉस जाले हजारांनी कितले जोडटाले ते. 5 हजारांचे सुद्दां गिरायक ना मरे. आता चडशे लोक 500,000 500 हजारूच धाडटा. आमी गिरायक सोडले आमचे कडेन 100 ना न्हू आनी कशें गिरायक करतले. लोक घेतलेले 500ची नोट दिली दवरून व्यापार वयता. कितले उशी पण दवरून गेलो कालसून कांयच गिरायक ना. आयजूय हे उशी कापला तशें आतां पळय. दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांची स्पीड गव्हर्नर बसोवपाची तयारी ना. ट्रकांक पयलींच जीपीएस सिस्टम आसा. ट्रक 40 स्पीडीवयर वचनात. जीपीएस आसतना आनीक स्पीड गव्हर्नर सक्ती करून खाराक घालनाकात म्हूण ट्रकवाले म्हणटात. सरकारा कडेन अजून वेळ आसा. स्पीड गव्हर्नराची सक्ती फाटीं घेवची, नाजाल्यार इलेक्शनाक बीजेपीक खंय ट्रकवाले कितें ते दाखयतले. स्पीड गव्हर्नराची स्पीड आसा 60 to 80 km/h आणि आम्ही ऑलरेडी 40 km/h ऑलरेडी चलयता जाल्यार तो VTSाचेर चलता. आणि ही ऑर्डर आसा DMGची. हेजेर आमी ऑर्डर इम्प्लिमेंट करून ऑलरेडी ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. जाल्यार हे 60 स्पीडीचो गव्हर्नर आमकां कित्याक? त्याचो यूज कितें? त्याचो यूज फक्त फिटनेस सर्टिफिकेट RTOच्यान घेवपा खातीरच. आनी हो म्हाका दिसता दिस इज वेस्ट ऑफ मनी. कसलोच फायदो ना ट्रकवाल्यांक. कारण ऑलरेडी ट्रकवाले त्रासा पडलेले आसा. तितून भितर फक्त एक 15-16 हजार रुपया खर्च करपाचो एक बेस्ट विनाकारण खर्च करपाचो एक उपाय आसा. आणि आता तेंच्यांनी परत गव्हर्नमेंट एक्टा प्रमाणे म्हणटात तो स्पीड गव्हर्नमेंट बसोवपाकूच जावो अशें तेंचें म्हणणें आसा. पूण आमी खंयचो बसोवचो बाबा जीपीएस बसोवचो काय स्पीड गव्हर्नमेंट बसोवपाचो तें आमकांय कळना. आनी पब्लिकेक अशें करून तेंच्यांनी खूब त्रास केल्ले आहा. तेन्ना हेजेर आमी खूब फावटी व्हरून तांकां सांगलें की बाबा एक तरी आमकां खंयचें करा. जीपीएस जाल्यार जीपीएस जाल्यार तुमी जीपीएस काडा आनी नाल्यार स्पीड गव्हर्नमेंट आमी बसोवपाक तयार आहा. पूण अशी पद्दत पूण हे आतां त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सगळें केलें. आनी मदींच काल तेंच्यांनी ऑर्डर काडली. पासिंग बंद केलें. लोकांनी गाडयो रेडी करून दवरलेल्यो आहा. आनी इतक्याक लागून आतां लोक खंयचें रीण काडून कितें करून गाडी रेडी केल्या. आनी आयज ती पासिंग बंद जाली जाल्यार लोक सामकेच तहान पडले. म्हणून हो गव्हर्नमेंट करूंक तरी कितें सोदता हें आमकांय कळना. आमी आतां तशें जर तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे हें आसा जाल्यार फाल्यां इलेक्शन आतां चालू आहा. तेजेर सुद्दां आमकां विचार करचो लागतलो. ट्रक ओनरान सगळ्यांनी विचारान हेजेर इलेक्शन करचें पडलें हें आमचें म्हणणें आहा. सांगपाक कितें आजून पसून जालें अजून पसून टायम आसा. अजून पसून सरकाराक टायम आसा आनी 2 दीस टायम आसा सरकाराक. तितून भितर सरकारान जें आसा तें योग्य प्रमाणे डिसिजन घेवचें आनी योग्य प्रमाणे जे प्रमाणे आमी तेंचे फाटल्यान आसले पयलीं ते प्रमाणे जे आमचे हेजे जे मायनींग डिपेंडंट जे लोकांचे आसा तेंचे सोल्युशन तेंणी सॉल्व करचें अशें आमचें म्हणणें आसा. जाता तितले बेगीन. घेऊया एक ब्रेक.